सशी पावल्या अर्गा बेटोक खायल्या बली बेटोक सावल्या संतोष उल्हासा गीता गयाना तुझी सशी पावल्या अर्गा बेटोक खायल्या बली बेटोक सावल्या संतोष उल्हासा गीता गयाना तुझी सशी पावल्या अर्गा बेटोक खायल्या भली बेटोक सावल्या भली बेटोक सावल्या मुगेच्या भावनेनं वापरवायचो सोगादे आयतारच्या दिसाक सोम्यान आमकां आपयलां ताच्या वरत्या मोगाक खलतेपणान बळेपणान आनी भोव आपुरबायच्या सोंसणीकायेन सदांच एकामेकाक सुदारसून वरां म्हणल्यार वरत्या आनंदान सोम्याचें बलिदान पवित्राच्या नांवी माय मोगान आतां आमी आराम करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू ख्रिस्त दय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्याचे जिवन तुम्ही पळयता जाल्यार व्हडलें व्हडलें कांय ताणें करूना पूण ल्हान संगतींनी व्हडलें कार्य ताणें केल्लें देखून सगळ्या संवसारार ताणें बरेंपण हाडलें तुमी पळया जेजून कांय व्हडलीं बिल्डिंगां बांदूनात जेजून कांय व्हडलीं ब्रिजां बांदूनात जेजून कांय दुसरें ह्या संवसारांत कितें बांदप करीत तें करूना पूण बांदली जावन आसा ताचे वरती पर्जा पवित्रपणान जिवोवच्याक देवाचपणांत आसच्याक मात्र न्ही आसता देवाच्या वरत्या मोगान बरोवन एकामेकाक साकार दिवच्याक आनी तसलें बरेंपण आमी जियेतना खालती आमी जावंक जाय कित्याक जेजू कालतो आसलो तेज्या सगळ्या जिवनान खावण्यातावन कुर्सा पर्यंत कालतो तो जियेलो त्या देखून तुमी आनी हांव हर एकली कालती जावन जेच्या मोगाक आमी आभार मानया संपूर्ण तरान देवा तें एक जाव्या एकामेकाचो मोग करूंक जाय कालतेपण आमचें तें आसूंक जाय विधेय जाल्ल्यात आमी उणी जावन मोगाचें न्हू विधेयपण जावन आसा जेजूच्या वर्त्या जिवितांत आमी वांटेले जावचें केसें जेजू आपल्या बापाच्या मिसांक विधेय जालो कालतेपणान तें मिसांव ताणें संपयलें त्याच प्रमाणे हांव आनी तुमी विधेय जावन जेजूच्या मिसावान कालतेपणे भागीदार जावया ह्या मिसाच्या बलिदानान वर्त्या रितीर पात्र घेवंक आमी आयती जावया सांगात आमची पातकां वळखून घेवन आमी म्हणया हांव पातकी सर पददा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनांचे दोन तोंडांत विसरून वायटा धरून आनी बरें साडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून बगेन सदांच सावकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनतिकारात म्हणून प्रार्थना मागता सर पददा देवा आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक फावो सुमिया काकूत कर सुमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सुमिया काकूत कर सुमिया काकूत शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वे स्फुर देवा सर्गिंच्या राया सर्वद दे देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार
नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता सुम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकपुताच्या सुमिया देवा देव शोषणे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुका तू बापा जाऊ स्वाबुजरा आमची मागणी मानोगे की त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलो तू पवित्र एकलो तू ईश्वर एकलो तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थया सर्पदर आमच्या दाळाच्या आणि मोळाच्या बापा वर्ते जिवान तुझी येलो या संवसारान आपल्या वर्त्या जीवनांत सगळे बरेपण तुवें आपणायलें बापाची वर्ती खुशी करून सदांच तूं तयार जालोय आमी सर्वांनी बापाच्या खुशी बरोबर जीव आमकां पाव कर हे आमी मागता आमच्या सोम्या देवपुताचे जो क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळ्या पवित्र आत्मजगपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना घालतो जा तवळ सर्वेस्परा हुजी दया तुका मेळटली सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 3 वळ 17 20 27 28 म्हज्या पुता तुजें काम खालतेपणान कर आनी लोक दान धर्म करतल्या मनशाचो मोग करता त्या प्रास तुजो चड मोग करतलो जितलो तूं व्हड तितलो तूं ल्हानविकायेन चल आनी सर्वेस्पराची कृपा तुका मेळटली कित्याक सर्वेस्पराची पदवी भोव व्हड तरी खालत्यांनी दिल्ली महिमा तो मानून घेता गर्विश्ट काळजाचेर कश्टांचो भार पडटा पातकी पातकाचेर पातक दाळटा गर्विश्ट मनशाचे पिडेक वखत ना कित्याक खोटेपणाच्या झाडान ताचे भितर पाळां घेतल्यांत शाण्या मनशाचें काळीज वपारी नियाळता चीत दिवपी कान शाण्या मनशाची आशा देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार संसातुडा साडी तरी हांव संसान तुका हसनी तुका हतना तरी हनत नाय म्हाका हो संसार तुका साडी तरी हांव संसान तुका तुका करितना तरी ननते न्हय म्हाका हवेची खुशी नसताना हवे तुका आशा तरा मुझा तुझे नावा लिखला हाव तुझे लिखला ओ संसार तुका साडी तरी हाव संसार तुका हार्मोनीस तुका करितना तरी अनैत नाय म्हाका
हेब्रेवान बरयल्ले चिटीवेलें वाचप. अरण्यांत इस्रायल पोरजेक जाल्लें तशें सासवूंक जाता तसल्या वस्तूंशी तुमी येवंक नात. सिनाय दोंगरार आसलो तसो हांगा जळटो उजो ना, काळोखांदार ना, तुफान ना, तुरतुरेचो साद ना, गाजतल्या ताळयांचो आवाजूय ना. तेन्ना हो देवाचो ताळो आयकतली आपणाक आनी एक पोरयान उतर आयकूंक नाका म्हूण नेट्टान सांगलें. पूण तुमी सियोन दोंगरार जिव्या देवाच्या शारान पावल्यांत. हे सोर्गींचे जेरुजालें. हांगा हिशोब नासलोल्या देवदूत उत्सवाक जमलोले आसात. तुमी जेजूशी आयल्यांत. तो नव्या कोराराचो मोदेस्त. ताचे विखरायलेलें रोगोत आमकां शुद्ध करता आनी आबेलाच्या रोगता वोवन व्हडा बोडान आमचे खातीर देवाक उलो करता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हज्या लागचें सिका म्हणटा सोमी कित्या बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो हांव. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. साम लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभार्थ. एक साबता दिसा जेजू पारिजेवांचे एक मुख्यस्थांच्या घरा जेवणाक गेल्ल्या कडेन सक्कडी ताका पारोत करनासले. जेवणाक आपयले सैरे आपणाक पयलो आनी वयल्यो बसका विंचून काडटात तें पळोवन जेजू तांचे लागीं एक ओपार दिवन म्हणा लागलो, तुका कोणी काजराक आपयत जाल्यार तूं वचून पयल्या जाग्यार बसनाका. एका वेळा तुजे वरवीं चड मर्यादेच्या मनशाक ताणें आपयलां जायत. तवळ तुमकां दोगांकी आपोवणें दिल्लो घरचो येजमानी येवन जागो हाका सोडून दी म्हणून तुका सांगीत जाल्यार तुका लज जाताली आनी तुवें निमाणो जागो घेजाय पडटलें. देखून तुका जेवणाक आपयल्या थंय वेताना निमाण्या जाग्यार बस. तवळ तुका आपोवणें दिल्लो येवन तुका सांगतालो, इश्टा वयर वचून बस. तेन्ना सांगता बसलेल्या सर वोवळ्या मुखार तुका मान जातालो. आपणाकच वर्तो करता ताका देव कालतो करतालो आनी आपणाकच कालतो करता ताका देव वर्तो करतालो. उपरांत आपणाक जेवणाक आपयलेल्यांकी तो सांगी लागलो, तूं कोणाकी बऱ्या पल्याक आपयतना तुजे इश्टांक जावं भावांक जावं तुज्या सैऱ्यांक वा तुज्या ग्रेस्त शेजाऱ्यांक जावं आपोवंक वचनाका. कित्याक तुवें आपयल्ले बरी तेय तुका आपयतले आनी तुजें ऋण फारीक करतले. पूण तूं जेवण करताय जाल्यार दुर्बळ्यांक, भांगड्यांक, थोंट्यांक आनी कोल्ड्यांक आपय. तवळ तुजें ऋण फारीक करूंक ताचे लागीं कांय ना म्हूण तुका संतोश जातालो. नितीवंताच्या जिवणपणा वेळी तुवें दिल्लें तुका पाटी मेळटलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एक काळ आसलो
आमचो विराट कोहली जायते सेंचुरी मारतना चेरके भुरगे सगळे म्हणटाले म्हाका विराट कोहली बरी जावंक जाय. चेडवां भुरगीं पळयतालीं क्रिकेट आनी ती म्हणटालीं म्हाका स्मृती मंदाना बरी जावंक जाय. फुटबॉल पळयलें म्हणटालें म्हाका मेस्सी आनी रोनाल्डिनो बरी जावंक जाय. फिल्माच्या वर्ल्डान असली त्या काळाची थोडी जाणां म्हणटालीं आमच्या शाहरुख खानाक पळोवन तो एवर यंग म्हाका शाहरुख खाना बरी जावंक जाय. कौन बनेगा करोडपती पळयली ती अमिताभाचो तो थाळो आयकोन म्हणटाली म्हाकाय अमिताभा मुखार बसोंक जाय. ताच्या मुखार बसतना ताचो तो गंभीर थाळो आयकतना सगळ्या आख्या संवसारार हांव प्रसिद्ध जातालो. मात्र थोड्या जाणांनी चिंतलें आसा हांव एक करोडपती जावंक जाय. आनी थोडी जाणां घरा बसुल्ल्यांनी चिंतलें आसा हो करोडपती म्हजो पती जाल्लो जाल्यार हांव कितलें वडपण आनी समारंभ हांव करते आसली म्हूण चिंतली जावन आसात. कित्याक हर एकले की वडपण गरजेचें म्हूण लेखून ती हांव व्हड जाय हांवें नांव कमाय जाय. हांवें समाजांत वचल्या मट्टाक वचल्या वर्गांत हांवें आसा जाय म्हूण चिंतात. त्या खातीर जायत्या जाणांक ही आशा. पापा जो हांव 23 बोवापुरबायचो पापा सगळ्यांचो मोवाळायचो मोगाचो आनी जायत्यो तामाशे कुशालाय उलयतालो. अशें एक दीस ताचे लागीं एक अमेरिकान लांब स्त्री आयिल्ली. तिची हायट बरी आसली 7+ आनी तिका पळयलो पापा साहेब म्हणा लागलो तूं सर्गाक लागींत आसाय. तिका पळोवन तो विस्मेत पावलो आनी इतल्या अपुरबायच्या उतरांनी म्हणा लागलो सर्गाक लागीं. आनी ती म्हणा लागली पापा हांव सर्गा लागीं आसा तरी म्हजे की चड तूं लागीं आसलोय. तो म्हणा लागलो ना तूं लागीं आसाय. आपले ल्हानविकायेंत आनी एका मनशाचे बरेपण आशेवन ती संतोष भोगच्याक तिणें तें दाखयलें. आनी वचो पाप साहेब 23 जो हांव 23 ताणें वॅटिकन दुसरे महासभा चलोवन व्हेल्ली. पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरलेलो. एक पटी तो पयसल्या पैणाक वेता आनी रातीर येता आसतना वेळ जालो तसो ड्रायव्हर इल्लो ताकुल्लो ताका इल्लो ताप येतालो आनी कोंकली आसली. आनी बापसाहेब म्हणा लागलो कार दवर कांय काडची गरज ना तूं तुज्या रुमाक वच हांव म्हज्या चेंबरा वता. दोगी गेले आनी हो ड्रायव्हर इतलो ताकुल्लो ताची कोंकली चड जाली. रातीच्या 2 वरार ताका ती कोंकली तडवंक तांकोना जायतो कोंकतालो आनी अशें आसता इल्ल्या वेळांत ताका एक दारा टोको मारलो आयकलो. तो भियेलो कित्याक म्हळ्यार आपणान कोंकल्ल्या देखून म्हज्या कोंकले देखून पाप साहेबाची न्हीद विभाट जाली कोण ना. आतां कितें म्हणटालो गाय. आनी ताणें वचून कांपोन म्हळ्यार बियान दार काडटना पापा जो हांव 23 एक ग्लास उनो दाक आनी एक टॅबलेट काडून ते उबो आसलो. तो म्हणा लागलो घे पुता हें टॅबलेट कान घे हें उनुदा पिये. आनी तो ड्रायव्हर म्हणटा इतलो व्हडलो पापा म्हज्या खातीर त्या राती उठोन ते उनुदा काण एक टॅबलेट दिता जाल्यार ताचें कालतेपण कितलें वर्तें. मुखेचे न्हू जायते बटी आमी कालतेपण आमकां सगळा घालता म्हूण चिंता. त्या देखून कोणाकय आमकां कालतें जावंक नाका. पूण फ्रांसीस आसीस हाका कालतेपण वर्तें करता म्हूण कळीत आसलें. त्या देखून तो म्हणटा हर एकल्याचे की कालतो हांव जावन आसतालो. म्हजे भाव कितले वयर गेल्यार म्हाका कालतें म्हणूनच जाय. त्या खातीर ताणें बापसाहेब लागीं वचून विचारलें म्हाका ती वोर्द घडोवंक तुवें हांव का दी जाय कसली कालतेपणाची विधेयपणाची निस्काळपणाची आनी दुबळीकायची आंगवणीची वोर्द. आनी बापसाहेब म्हणा लागलें जाता गे तुजेवन जाता गे तुका जावंक बरें तुज्या भावांक जाता म्हणा लागलो जिवंक जाता. आनी त्या प्रमाणे फ्रांसिस्कान वोर्द ताणें घडली. आज तुमी आख्ख्या संवसारांत पळयता जाल्यार फ्रांसिस्कान तीर कालतेपणाचे बोळेपणाचे म्हणून नांव वाडल्यात. आनी त्या प्रमाणे आमी जिवंकय जाय. आमी फ्रांसिस्कान म्हणून व्हडपण दाखयल्यार जायना. जावंक बरो आमचे थंय जाणवाय आसा. जावंक बरो आमचे थंय सिकप आसा. जावंक बरो देवान दिली जायतीं तालेंत आसात म्हूण व्हडपण आमी लेखीचें म्हूण कांय गरज ना. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आमच्या लौकीक जिवनांत संवसारीक संगतीन आज आमी मेतेर जातना
जायती ग्रेस्त आमच्या थंय आसूंक बरो, जायतो जागो आमच्या थंय आसूंक बरो, जायती सवलताय म्हज्या कडेन आसूंक बरो, जायतें बरें काम आसूंक बरो. ताचो अर्थ इतलोच हांव जायतें देवान म्हाका दिल्ल्या देखून घालतेपण म्हजे थंय सदांच आसा जाल्यार देवाक हांव खरो मान दितालो, देवान दिल्लें बरेंपण हांव वाडयतालो. आनी ह्या खातीर मोगाचे न्हू आमी केदांय घालतें जावच्याक पेसाडी जाय. आमी पळयता आख्या संवसारांत सांतिण्यो कितले घालतेपणान ते जियेले. फादर पियो ताका उलयलें तूं तुजे 5 गाय ते नीज जावन न्ही ते नकली जावन आसात म्हणून पाप साहेबाक कंप्लेंट केले. वॅटिकनाचे टीम आयले आनी ह्या वेळार ताका म्हळें तूं मीस भेटय नाका, केदाळा म्हणसर आमचें इन्व्हेन्शन जायना, तेदा आमचें इन्व्हेस्टिगेशन आमचें कंप्लीट जावचें म्हणसर तुवें मीस भेटोवंक ना. पाद्री पियो म्हणा लागलो जायत दिया म्हाका तें कूड. ल्हानशें कूड दिलें, एक ल्हानशें बेड ताका दिलें. मीस ताणें त्या कुडान भेटयताले लोकां खातीर न्हय, खुमसार आयकोंक नातलें, हेरांच्या तकलेर हात दवरून ताका मागोवंक नातलें. बापा पाद्री पियो पाद्री पियो बऱ्यान तें स्विकार करी लागलो. म्हणा लागलो सोम्या तुजे सांगात आसचें वर्तें वेळ असलो दायज असले ग्रेस्त गाय तुवें म्हाका दिलाय. 3 वर्सां उपरांत इन्व्हेस्टिगेशन मुक्त जाल्या उपरांत ते ताचे खरे गाय जेजून ताचेर कंसले म्हण कळिल्लें ताका त्या बंदाड्यांतले भायर हाडलो आनी म्हणा लागलें आतां तुवें जें कितें तूं पयलें करनासलोय, लोकां खातीर मागोनासलोय, मिसाचें भेटवणी करनासलोय, कुमसारां तुवें आयकयत म्हणटा आसतना पाद्री पियो म्हणा लागलो जायत देवाची कृपा, देवा निर्मिल्ल्या प्रमाणे जावन. त्या वेळार एकलो पत्रकार येवन ताका म्हणा लागलो केसें तुका ताणी कांय सूख नासतना तुजे वयर गुन्या मांडलो. 3 वर्सां भितर म्हणसर तुका त्या कुडान ताणें पिचार केलो आनी कशें तूं तें सोंसून व्हरताय. पाद्री पियो कितें म्हणा लागलो द स्लॅप ऑफ माय मदर चर्च इज सो स्वीट. म्हज्या इगर्ज मातेन म्हाका एक थापड मारलें तें गोडसाणेचें. जेजू सांगता बोवा पुरबायचो वेळ करसूंक म्हाका आदार दिलो. तेच प्रमाणे तुमी पळयतात मोगाचें न्हू कितलें आपुरबायता मदर तेरेजान तिची सेवा दिली. नेल्सन मंडेला आमी पळयता कितले मोगांत तो त्या सावथ आफ्रिकेच्या हर एका भुरग्यांक स्वतंत्र मेळच्या खातीर पेसाडलो. गांधीजी आमचो कितले आपुरबायतना आमकां स्वतंत्र मेळच्या खातीर पेसाडलो. तशेंच कितले सांता भक्त मात न्ही आज जिवे सांतपण ना वाडल्यात ते सगळे स्वामी स्टेन कितें त्या लोकांची सेवा करतना त्या जैलान मोरोंक सयत तो तयार जालो. मॅक्सिमिलियन कॉल्बे खालत्यानलो कलतो जालो आनी एकल्याचो जागो ताणें घेतलो आनी तो म्हणा लागलो हिटलरच्या लोकांक ताका वचोंक सोडा, हांव मरोंक तयार आसा. तर आज हांव आनी तुमी कितलीं गलती जावन आसा मोगाचें न्हू, कितले गलतेपणाचें जिवन आमी जिवंक शकता. व्हडपणान आपल्या अहंकारान आपल्या स्वार्थान कितल्याच जाण जे नाश करूना. तुमी पळयतात हिटलर, सद्दाम हुसेन, बिन लाडन आनी सगळीं कितें केलें हेरांचे नाश करचे खातीर इदी आमीन तांणी सगळ्यांनी हेरां आपलो प्रभाव हेरांचो नाश करच्या खातीर जिवीत दिवच्या खातीर न्ही घालतेपण जावन आसा जिवीत आमचें. सो मी अपुरबायतरान घालतेपणान विधेय जालो खंय पर्यंत खुर्साच्या मरणा पर्यंत. हांव आनी तूं सदांच घालतें जावन विधेय जावन सोम्याचें मिसांव संपूर्ण करच्याक सोम्यान आमकां आपोवणें दिलां तें आपोवणें घेवया. सोम्याच्या आशिर्वादां बरया, कृपे बरी जावया. घालतेपण आमकां वर्तें करता. जो कोण आपणाक घालतो करता तो वर्तो जातालो आनी जो कोण आपणाक वर्तो म्हण मानून घेता ताका देव घालतो करतालो. आमेन. सर आमी आमचो बाबाड तेका निजा देवा थंय उसारुया. सतमानता देवाक सर्पदरा बाप्पा सरकाणी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुता आमच्या सोम्या जो पळयतात मेरे गर्भे समलो अवकार मर्यता जल्मलो 5 पेलतकाल ताका कस असले ताका गुस्सा जडलो तो मेलो आनी ताका नेके पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो 3ऱ्या दिसा मेल्लो पुन्हा जिवन जालो सर्गात सोडलो आनी सर्पदा देवा बापच्या उज्या बसला थंय तां जिवाने मेल्ल्यांची मनसुबे करूं येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या कथोलीक पळय सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भक्सणे कुडीचें जिवन पण सश्टाचें जिवीत. आमेन. मगळ भाव भयणीनो मागया सगळ्या
आमच्या पवित्र सभे खातीर अख्ख्या राष्ट्रां खातीर प्रत्येक तर आमच्या भारत देशा खातीर आनी आमी आसच्या ह्या आमच्या देशाचे खातीर हर एका देशाचेन जायते लाडविकायेचे वर्तो स्पिरीट घालतेपणान जियोन सम्याचे मिसांव संपूर्ण करच्याक ह्या जगांक जावं दी इगर्मेच्या वडिलांक जावं दी धार्मिकांक लायकांक ल्हानांक व्हडांक सगळ्यांक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन जेजू बरो आनी आमी सदांच घालते जावन जेचे मिसांव संपूर्ण करूंक तो आमकां आदास जावं जो जी येतानी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. दया सके उदार काळीस बापा तुझे दया सके जीवन मुझे सुमिया होती दिडी मका संसारिया पणा जावे करे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदा देवा बापा मानतात असले जामणो मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाखानी महिमे आमच्या सर्वेस्परा मानून घेऊ म्हण मागता. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा या काणिका द्वारे तुका आमी समर्पित करता. आमच्या हर एकल्याची जिणी हे आमचे जिवीत बरो नोमतो जमापाचें जावच्याक रुपांतर जावन ह्या उंड्या आनी वायना मारपा तुजे कूड आनी रगत आमकां दिलाय. त्याच प्रमाणे आमचे जिवीत आत्मीक बळातीक जावच्याक एक नितळ निर्मळ काणीक जावन निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजावो बारुया सर्वेस्परात उभारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया वयशी आमी करूंक फाव. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदा आनी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सत्य आमी तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो लाडविकायचो वर्त करत घेवन खावणे जल्मलो जेजू आमचे बसत त्या कुर्सार विधेय जालो आपल्या बापाचे मिसांव संपूर्ण करच्या खातीर ताचे विधेय पडते कुर्सार ताणें समर्पिलें आनी आमकां नवें जिवीत जोडोन दिलें. त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचो सदळपार निरंतर गायता तुजे मुखार. सर्वेश्वर तो स्वर्गानी संसार भला तू तुझा वैभव ओम स्वर्गी तू
बापा खरंच तू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परिचवण जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी सुमेज घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टी करचें रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. वावडटा सगळ परगटुया सुमया जेजू तुझे मारान आमी समरावता तुझे पुनर् जीवन कोण आमी परगटता तुझ्या येण्याक सुमया जेजू आमी आद्रेता. बापाचेच्या माणसांनी पुन्हा जन म्हणून आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडोवची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमां समेजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वर आख्या आपले तुमचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड लियो आमच्या भगेन बापा सर आमच्या गोळी बापा सगळ्या याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जेवणपणाचो परवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगते मेल्या समेस्ता तुज्या परसाळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता प्रत्येक तऱ्या भुरग्यांचे तुजे आशिर्वाद घाल तांकां मोगान तूं एकठांय आम्हा सर्वांनी भोव आपुरबाय तरान खालतेपणी आमची जिणी जियों सम्याच्या जिवनांत एक जावं दीस वेता वेता एकामेकाच्या माया मोगान बरोवन सम्या करे साक्षी जावच्या गे आमचे तें खरें बोळ तूं दी. ओंकार मरे देवाच्या मये संगती भगवान तांदू ताणें तुका मानवाल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर आसीसो सम फ्रांसीस सम पाद्रे पियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सष्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. सुम्यान भो मोगाचें आपुरबायचे प्रार्थना आमकां शिकयला मोगाचें न्हू हे प्रार्थना भक्तीन सांगता म्हणुया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्वरा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गीच्या भाग आनी आमच्या सर्वंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अतिरिक्तले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय
आणि सराकादांतले वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमी हांचे जो क्रिस्तां तुज्या दबनता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती देणे कोटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. सोमेची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सोवे आसो. तुमचे आई सोवे आसो. मोग आसो आनी एकवटाचो संकेत जावन एकामेकांक शांती दियात. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगेच्या भाव भयणीनो पळया आमचो स्वामी जेजू खालतेपणाद्वारे आपल्या बापाक मानवल्लो आनी बापान म्हळ्यार हो म्हजो पूत म्हज्या मोगास हाका हांव चड मानवाला. आमी खालतेपणाच्या जिवान जियल्या तर असो बापाचो ताळो आमकांय तो दितालो. ह्या जेजू क्रिस्ताच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मुझे तू संगी आस्ताना नाका माका काय. आत्मा मुझो पायस पावलो आत्मा बुझो पायस पावलो पास का बुडा तुका विसरो गेलो पास का बुडान तुका विसरो गेलो. तुझे कृपे तुझे दये तुझे कृपे तुझे दये तुझे दये सोम्या पाटे पडतालो. हे जेजू मुझे तय राव जेजू मुझे तय तू संगी आस्ताना नाका माका काय. हे जेजू मुझे तय राव जेजू मुझे तय तू संगी आस्ताना नाका माका काय. जो कोण आपणाक कालतो करता ताका देव वर्तो करतालो आनी जो कोण वर्तो म्हण आपणाक जो वर्तो करूं अपेक्षिता ताणें कालतो जायजे पडटलें म्हणटा आमचो स्वामी. प्रार्थया सर्पदा आमच्या मोगाळा बापांक दैवीक देण्याने तुवें आमकां बरलाय तेंत पोशण सदांच आमच्या जिवनांत घेवच्याक आनी तुजें वर्तें निदर्शन घेवन आमी कलतेपणे आमच्या जिवान मुखार सन व्हरूंक ह्या संवसारांत तुजे कडेन पटलाव धर्म ओपोवन घेवच्याक खरें साक्षी जावच्या आमकां तुजें बळ दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. मगे चनबो परबय सोयता तुमकां मागता देव आपल्या कृपेन तुमकां बरोवन दी. मातने आसता खालतेपणान आनी विधेयपणांत सदांच देवाक बोल लागशिल्लें जावच्याक वचून येयात ख्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
शिकाये मातुका हगला तुका असो गायता तुका नमो नमो मये मुगाळमचे शिकाये मातुका हगला तुका असो गायता तुका माय मोगाळ भुरग्याची आय तुझ्या मनाची दीस घालपा करची नमो नमो मरिये मुगाळमचे शिकाये मातुका हगला तुका असो गायता तुका मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरी आशीर्वाद दे आमकां जेजूच्या भोव पवित्र काळजां भुरग्यांक तुज्या दे तुजे आशीर्वाद भगवान कुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.